जितली गरज सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाची आसा तितलीच गरज गावांनी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची आसात। ओल्या कोयराचे प्रक्रिया करपी पयलो मॅन्युअल प्लांट घालपाचो मान पुराय गोंयांत कवळेच्या पंचायतीक मेळ्ळा। हाजो अभिनंदन दिसता। हेर पंचायतींनी हाजी देख घेवची, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले। कोयराचेर योग्य प्रक्रिया ही फोंडे वाठारांतली एक समस्या, पूण कोयराचो योग्य तरेन विलो लावन तातूंतल्यान सारें निर्माण करपाच्या बाबतींत कवळेचे पंचायतीन बाजी मारल्या। कोयराचेर प्रक्रिया केल्या उपरांत म्हयन्यान सुमार तातूंतल्यान सारें मेळटा तें झाडां रोवपाक वापरूं येता। ते विशीं सुदीन ढवळीकरान कौतुक केलें, जाल्यार थळावो सरपंच राजेश कवळेकरान प्लांटाची म्हायती दिली। पळयात। आज खूप उमेद जाता की आमचो प्लांट रिस्टोर जाता। ॲक्च्युली आमची प्लांटाची डेली कॅपॅसिटी 1.5 टन आणि आमचे जवळ जवळ 1200 टन डेली 1200 किलो डेली आमचे कलेक्शन जाता। सो हो लक्ष्मीनारायण हो आमचो सध्या टेक्निशियन आसा आणि 1 म्हयने तो ह्या प्लांटाचे सगळे देखरेख तो करतलो, ट्रेनिंगूय दितलो आणि प्लस आमचो आमी इन्सुलेटर आसा, डायपर, सॅनिटरी पॅड जावं बार्बरी जे केस बी आसता तो पर डे 500 किलो ते इन्सुलेटराचेर वतले आणि एकंदर हे प्लांटाचो कॉस्ट 48 लॅक्स आसा। तितूंत भितर आमचो तो एक कंपोस्टर आसा, फ्री कंपोस्टर तोय आसा। सो लोकांक ही फॅसिलिटी दिवपाक लागून कवळे पंचायतीन फर्स्ट इनिशिएटीव घेतलेलो आसा। टोटल 19 पंचायती भितर आमी प्लांट घेतलेलो आसा आणि गोंयान हो पयलो प्लांट आणि टोटल हो मॅन्युअल प्लांट तो जवळ जवळ ऑर्गेनायझेची जे खत तयार जातलें ते खत 40 दिसां नंतर हेतून तयार जाता आणि आमकां ऑलरेडी ते खता लागून काणकोणच्यान ऑर्डर ऑलरेडी आयिल्ली आसा। दिसता कितली टन आयिल्ली आसा? 1 टन आमकां ऑलरेडी ऑर्डर आयिल्ली आसा आणि त्याची जे लिचड येता ते लिचडूय बी बाकीच्या गोष्टीन यूज करपाक मेळटा, शेतान यूज करपाक मेळटा। सरावंडींग घराभोंवतणी समज ते मारलें जाल्यार बारीक जीव जावं जराळ ही जायना। गार्बेज ही कोण दुसरो मनीस करना, आमच्या घरा आमीच गार्बेज करता प्रत्येक जण। हे पयलीं कन्सेप्ट प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय। जशें सांडपाणी प्रत्येक घरांत आसा आणि हे सांडपाणी ट्रीट करपाक जाय जाल्यार सिवरेज प्लांट जाय, तशेंच गार्बेज ट्रीट करतलो जाल्यार गार्बेज प्लांट जाय। पूण कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज शेड अलॉंग विथ अदर इक्विपमेंट हे आमी करनाशिल्ले आणि त्या खातीरूच ते करपाक लायले, कारण ताची नीड ऑफ द अवर आशिल्ली। विघ्न संतोशी लोक एखादले कितेंय करून वता पूण मागीर तांकां पश्चाताप जाता। आतां पश्चाताप जातलो हें पळयले नंतर तांकां नक्कीच पश्चाताप जातलो। तांकां बरे विचार तांच्या मनांतल्यान मुखार वतले, ह्या बद्दल दुबाव ना, कारण हातूंत वास कांय ना। म्हाका याद जाता दुर्भाटकारांचे, हांव मानता अजून दुर्भाटकारां हांव मना पसून मानता, कारण एका उतरार तांणी घराच्या मदीं सिवरेज प्लांट घातलो आणि आज सुद्दां ताचेर डिस्कशन केलां म्हणजे काही दुर्भाटकारांनी की एकूच असो प्लांट इतलो घरात तेंकून आसून सुद्दां वास येना म्हणून। ह्याचे श्रेय हांव घेना, हाचे श्रेय त्या टॅक्नॉलॉजीचे, सीटेक टॅक्नॉलॉजी जी गोंयांत आयली ताचे। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।